डिसेंबराच्या 31 तारखेसावन श्री शांतादुर्गा कुंकळकर्णीचो फातर्प्या जात्रोत्सव सुरू जाल्लो आसा। दर दिसा जात्रेक हजारांनी भाविकांनी हजेरी लायिल्ली। पंचमी षष्ठी अंबारी जाली, सप्तमीक फुलां रथ जालो, अष्टमीक विजय रथ जालो, जाल्यार शेनवारा महारथ जालो। उपरांत सायबिणीची पालखी काडली। भाविकांनी महारथाक उपाट गर्दी केल्ली म्हण म्हायती रमेश देसाय हांणी दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। डिसेंबराच्या 31 सावन आमची जात्रा सुरू जाल्ली आणि प्रत्येक दिसाक हजारांनी लोक आमच्या जात्रेक सामील जालो। पंचमीक ताजे नंतर षष्ठीक अंबारी जाली, सप्तमीक फुलां रथ जालो, अष्टमीक विजय रथ जालो आणि आज सकाळी 6 वाजता महारथांतून सायबिणीची मिरवणूक काढून या महारथाच्या दिसाक लाखांनी लोक जमा जाल्लो आणि सगळे खुशाल जावन आपापल्या घरी गेले। ना कसलीच एक लोक कसली घडामोड नासता, शांततायेन देवीच्या कृपेन आम्ही महाजनी खुशाल, कमिटी खुशाल आणि ज्या लोकांना आमकां ही जात्रा सक्सीड करपाक जावं ते पत्रकार, जावं ते पुलीस भाव, जावं ते ट्रॅफिक, जावं ते सेक्युरिटी आणि सगळ्या फायर ब्रिगेड हाचे सगळ्यांचे आभार आहात। त्यांच्याच आदारान आम्ही जात्रा सक्सीड करूंक पावले। कुलदेवतेच्या भाविकांक मनासान आभार मानता। तुमची सहकार्यान जात्रेचो उत्सव धूमधडाक्यान आमी साजरो केलो, महाजनी खुशाल जाले। आता फुडली कार्य आसा फाल्यां 6 तारखेसान सकाळी 10 ते सांजे 5 लगून देवाक जी वस्तू आयल्यात भांगर कपडे तांची पावणी जावपाची आहा, ताकाय तुमी असोच सहकार दिन बट थंय आमी फुडली कार्य करपाक आमकां उमेद दिवची।